तिमोथाक पावलोचें पयलें पत्र. खोटे गुरू. चॅप्टर 4. शेवटाच्या काळार कांय जाणां खोट्या आत्म्यांक आनी देंवचाराच्या शिकवणांक कान दिवन भवात सोडून वेतोलीं, अशें पवित्र आत्म्यान स्पश्ट सांगलां. ह्यो शिकवण्यो फटकिऱ्या मनशांच्या धोंग्यापणा उदेशी येतल्यो, तांच्या अंतस्करणांचेर देंवचारान दाग दिवं. आपलो शिक्को मारला तीं आमच्या भावां भयणींक लग्न आडवारतात आनी थोड्यो वस्तू खावच्यो न्हय म्हूण शिकयतात. पूण सगल्यो खावपाच्यो वस्तू आमी खावच्यो म्हूण देवान रचल्यात, आनी आमकां भावाट आसा आनी आमी सोत वळखतांव म्हणटोच त्यो वस्तू देवाक दिनवासून आमी घेवच्यो. देवाची दर एक रचना बरी आनी कसलीच खावपाची वस्त नाका म्हणची न्हय. एक मात गरजेचें, देवाक दिनवासून ती घेवची, कित्याक रचणार देवाच्या उतरान आनी आमच्या दिनवासनेच्या मागण्या सगळें खाण देवाक समर्पिल्लें जाता. जेजू क्रिस्ताचो बरो सेवक. भावाटाच्या आनी सदां पाळून आयलाय ते रोख बरे शिकवणेच्या पसोनान तूं घट जालाय, तर हांवें वयर सांगलां तें सगट भावां भयणी मुखार घालून जेजू क्रिस्ताचो तूं बरो सेवक जातलोय. देवाचे भक्तीक उपकारणान तसल्यो नाका जाल्ल्यो शामायेच्यो काणयो पयस कर. देवाचे खरे भक्तींत वाडोवंक प्रयत्न करीत राव. कुडीचे करस्तीक थोडो फायदो आसा खरो, पूण देवाची भक्ती सगळ्यांक उपकारता तर तातूंत आतांच्या आनी फुडल्या जिविताक वासावणी आसा. सगळे खात्रेची आनी सगळ्यांनी मानून घेवंक फावो तसली सांगणी जिवन देव आख्या मनशाकुलाचो आनी विशेशपणी सगळ्या भावाट्यांचो सोडवणार. ताचे दवरलेलो आसा आमचो बरवासो आनी ह्याच पासत आमी कश्ट कोत्तांव आनी झुजत आसांव. ह्यो आज्ञा घालून तुमकां शिकोवन दीत राव. तूं तन्ने पिरायेचो म्हूण कोणेंच तुजी बेपरवा करूं न्हय, पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या प्रितीमोगान, विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावाट्यांचो नमुनो जा. हांव येसोर सोबेक पवित्र पुस्तक वाचूंक, उपदेसूंक आनी शिकोवन दिवंक लक्ष दी. प्रवादी तुजे विशीं उलयले आनी धर्माचे वडिलांनी तुजेर हात दवरले तेन्ना देवान तुका दिल्लो वरगूण तुजे सवें आसा. ताची बेपरवा करूं नाका. काळजी घेवन हे कायदे पाळीत राव आनी तुजो विकास सगळ्या लोकांक उक्तीं दिश्टी पडटलो. कितें कोत्ताय आनी कितें शिकयताय ताचे विशीं चतराय दर. हातूंत थीर राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सोडवण तूं जोडटलोय. देवाचें उतर हें.